70त फाटोफाट 4 मेल्ले वाघ सापडिल्ल्यान पुराय गोंयभर बोवाळ निर्माण जाल्लो। ह्या बाबतींत रान खातें वासपूस करीत आसा। ब्रेस्तारा दुबावीत आरोप्याक घेवन घडणूक थळार अधिकारी गेल्ले। त्या वेळार तांच्यांनी घडणुकेची म्हायती अधिकाऱ्यां मुखार सविस्तरपणान मांडली। RDX गोवा खातीर 70च्यान निलेश परवार। येदो व्हडलो इन्सिडेंट जाल्लो हांगा की 4 वाघ मारले गेले। आयज तो आतां लास्टाचो वाघ चवथो वाघ जो काडपाक लागून एक्चुअली कालूच कळयलें, पूण काल लेट जाल्ल्या कारणान आयज सुट्टी गेले येवपाचे। बोंडलाचे जे हे आसा डॉक्टराची टीम जी पावलेली आसा पयलींच पावल्ली, पूण आमी जवळ जवळ म्हाका दिसता 11 सुमार हांगा टच जाले आनी आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता देड जावपाक दोन जाली जाल्यार आतां जस्ट आतां पावले डॉक्टर जे एनिमल हजबंड्रीचे। सो इतको व्हडलो हे जाला आनी इन्सिडेंट जाला आनी इतको लेट येवप हेचें कारण कळोंक ना। हांगासले ऑफिसर कितले जाता तांकां इंटरोगेट करताले, फोन करताले, पूण तेंचे इतके लेट येवप खंय तरी हे पटना। असल्या गोश्टीक लागून बेगींतल्या बेगीन हे जे फॉरेन्सीक आहा तेंच्यांनी येवन बेगीन हे जावपाक जाय, कलेक्शन बेगीन जावपाक जाय, कित्याक इतके आमी सगळे जाण येयलेले आसा आनी इतके टायम काडून सगळे जाण आपलो हे करून येयल्ले आहा। सो तांकां लागून हे सगळे प्रोसेस जो आहा तो उरलेलो। सो आतां हो फुडलो प्रोसेस आतां इतको लेट स्टार्ट जाता, खूब वायट गजाल आसा। ही फॉरेन्सीक टीम तेंची लेट गेला ना, तेंची हलगर्जीपणान हे एनिमल हजबंड्रीची आसा टीम आसा, डॉक्टरांची टीम आसा, ती आतां पावल्या। एक्चुअली तेंच्यांनी काल लेट जालें म्हणून फाल्यां हे करपाचें म्हणून ठरयल्लें, पूण बेगीन येवपाक जाय आसलें, पूण बेगीन येवंक ना। आतां कितें कारण आहा हेच्या फाटल्यान तें तांकां